दनपाराचे मौनाक मांताऱ्याक एक पळ्ळें पद सांगका म्हूण आशेता. एक्कय उडगास येनशी आश सोडता. रातीक हळू भायर येवचे जरल्यावरी मदे दनपारा कोणे नतील वेळारी टीव्ही लायता. मोदील उतर आयकून चांग मनीस पाप म्हणू सकडाल्या वरी लेखता. स्मिता शेणೈ आता कविता वाचन करूक येतस. स्मिता शेणೈ बेसेंट कॉलेज अंतू पत्रिकोद्यम विभागंतू असिस्टेंट प्रोफेसर जावन आसा. कन्नಡ कोंकणी इंग्लिश अंतू कविता आनी काणी बरयता. मस्त कविगोष्टी अंत कविता वाचन केला. मैसूरू दसरा कविगोष्टी, कर्नाटक साहित्य कोंकणी अकादमी कविगोष्टी आणि मस्त कविगोष्टींत कविता वाचन केलेला निरूपकी स्मिताक हांव कविता वाचन करूक आपयतास. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष पैमम्माक आनी हांगाशील सक्कड GSB कोंकणी बांधवांक नमस्कार करतची. हांव एक मांतारी म्हळ्यार कविता तुमगेल मुखारी सादर करूंक इश्ट पावता. हांगा मांतारपणा विशयी सुमार कविता आयल्याची अनमा आनी बाणशीरांगटी आतां 2-3 कविता आयली. अंत भितरी मांतार कालारी एक सार्थक भाव म्हळ्यार हांव आनी मागेल निमित्त कोणाक एक असं सहाय जाय जाल्यार हांव करचें तयार आसा म्हूण घरांत माई आसताची. खंय जाल्यार आमी कशें जाता म्हळ्यार तांकां मागशी घालून तांगे लगत्य ना म्हळ्यार भावना हांव तांकां दिता, आमी दिताची. तशें हांव न्हू तांणी मुल्ल्या पडला म्हणके तांकां फिलींग येता. हांव एक कोच्चीन तूं हें कविता वाचिल्लें तेन्ना एक मामू वेदीर येवन रडलो आनी म्हाका हातां धरून म्हळालो तुका कळ्ळें आमगेले भावन कसो म्हणून. हांव एक मांतार माये पळयलें तेन्ना म्हाका दिशिल्लें हांवें कविते रुपारी तुमगेल मुखार दवरच्याक इश्ट पावता. कवितेचें नांव आसा मांतारी. वासरेन तूं कितकी करूं वचून सुन्नेल उतरांनी चाब्बोन घेवन सरसर कुडा वता. हांतल्यार पडलेल मांताऱ्या लागीं वगी बैसून दूकी परसून घेता मांतारी. कचपच उल्लोच तिगेल सखियाल मध्ये एक क्लिपुणी म्हळ्यार सुन्नेल सखियाल पैकी एक क्लिपुणी पाय आपोणू हात धोरणू उलयतली की म्हळ्यार आकांक्षेन भायर येता. तिज बोगणाचे गोलकाक तांची उतरां तूं कितेंय मेळ नशी परतून कुडा वता मांतारी. दनपाराचे मौनाक मांताऱ्याक एक पळ्ळें पद सांगका म्हूण आशेता. एक्कय उडगास येनशी आश सोडता. रातीक हळू भायर येवचे जरल्यावरी मदे दनपारा कोणे नतील वेळारी टीव्ही लायता. मोदील उतर आयकून चांग मनीस पाप म्हणू सकडाल्या वरी लेखता. कपटांतुली कापडा पैकी कापूस झोरनू मोवाळ जालेल किरगी सोदून नेसता. नात्राल्यांतू कोणाकय वरलाक हात पुसूच्याक आपण जाय जातली म्हणू जेवणा मेजा लागीं सोर्न राबता. तांचे खेळू चर्चा अंताक्षरींतू तिक कांय काम नातल्यारी स्वाभाविक जावन खुशी जाता मांतारी. मांताऱ्यान मरकूच्या आवाजाक सक्कड सोणू धांवन वचून पाय दामता. कुडांतू कोयर पुसपाक येवची चेडवा लागीं बामणान मारचें पोट धुवचें काणयो आयकून पोरणी रितीचें जीवन खंयकी जिवंत आसूची कोळनू समाधान पावता. तिजे वरलाक 10 रुपये बांदून पांया नमस्कार घेता. नवी घराचे नये पागराक नियाळणू संसाराच्यो वादू सुवादू मोगू झगडे हासू रण्य लग्न मुंजी बळांतिरो भश्टपण दोळ्या उद्दाक रगत पिवन गट्टी मंडिले पोरणे खर वणतेचे उडगास काडटा. सांजेरी शाळेत हावन येवची पुत्ताल उडगास येवन आतय 4 वाजतना धावंतारी दार उक्ती करता. सूट बुटाच्या पुत्तान चड भोव नाका तूं पडल्यारी म्हाका रज मेळना म्हणल्यार उतराक बडको हाल्लोन कुडा रिकता. मांताऱ्याल हांतलां कवळो मुत्ता खोट्टो कफा गिंदल फूट करतना तांकां हांवच जाय आनी कोणीय जायना. मनशांतू पावचे अस्तित्व
नारायणा नारायणा म्हूण उठोन गेलेल तागेल मड्या मागशीची खळण घेता कुंकुम धुता कपटांतूल किरग्यो धारेमणी कांकणां वांटून निर्लिप्त जाता तिज पाळी केदनी येतलकी म्हणून लॅक घालता राखता मानतारी हें एक आनी एक अवकाश आसल्यार आनी एक कविता वाचूं हांव म्हणून आशपावता. हे कवितेचें नांव आसा आयतारा दनपारा. आयतार दनपारा सकाळांक एक रिलॅक्स्ड टायम तांतूय कामां वचचे बायल मनशाक भारी एक खुशेचें म्हळ्यार आयतार कळवुचो नाका म्हळ्यार एक भावना. वीकेंड इमोशन्स म्हूण एक अमेरिका सिनेमांत तांणी एक विशय उलयताची वीकेंड इमोशन्स पुरो आमगेल पेंट अप इमोशन्स वारा एंडाक भायर येतके त्या दोळतना कसं आसल्यार पुरसत ना तसल परिस्थितीन तूं हे आयतार दनपाराचें एक महत्व सांगचें एक कविता हांव बरयल्या. आयतार दनपारा. हुंशे हुंशे उद्दाक मात्यार न्हावन पोटभर गोड शिजोवन चेडू बाळांक पाययार घेवन गड्डव खेळच्याक सकडांनी मेळून आज्याल पटा मुळा बैसून खुश पावची घडी आयतार दनपारा. बड्डे निमारनु सैकला चक्र धांवडायतची गुड्ड्यार चोण पतंग उब्बोचे तळ्या बगलेच पिसोंडी तण निकळाचे अंगशांत मासोळ धरची चेरडूपणाची घडी आयतार दनपारा. सेज्जारी माळ्यारी माजरांची गवजी बिंबला रुक्मुळांतू सरापांचो सरसरू कुरकुटा मुल्ल्यांतू सोकणेच खेळू कुडा मांचारी नवी जोडी ब्रह्मान सोंपिल्या होड कामाक पुरसत मेळची अमृत घडी आयतार दनपारा. सगळे ब्रह्मांडाक दार मारनू कोपू रागू बगलेन कोरनू हफ्तेक जाय जाल्यार तितलो मोग जोडचो आनी इवाक आनी ॲडमाक देव बरें कोरो म्हणची सुखाची घडी आयतार दनपारा. झरलेल पातळ हात धुवनू धरलेल काम मोर थंय म्हूण सोणू दांत नतील तोंडांतू गोड गळयतची वंकडी फाटी मांद्रेक लावनू कुरवणे मदेंतू मुक्ती मागची पारमार्थीक घडी आयतार दनपारा. हे दोन कविता तुमगेल मुखार सांगच्या म्हाका अवकाश कोण दिल्यार तुमकां सगळ्यांक यूथ ऑफ GSBच्यांक आनी कार्यक्रमाध्यक्ष पै मम्माक धन्यवाद सांगता. बई कसं लागणार आहे ती मी केलं यूथ ऑफ GSB कितें एक इंटरव्यू केला एक त्या दोन्ही कसं म्हणा ती रेग्युलरली मी गेलो कॉन्टॅक्ट आसा न्ही तीन बरें प्रती एक कन्नड पद म्हाका पेटोवन दिता आसता आनी शी इज एक्सपेक्टींग मी टू रिप्लाय इट चर्ती जावन हांव फेल जाता तूं गेलें न्हू जाल्यार हाय रिगार्ड्स आसा म्हाका तेगेले ते मात्र न्हय स्वप्न सारा तुमगेलें नांव व्हेलं ते नाटक जेता आसतना मालतीन करतना तांतूंतले एक हिरोइनाल पार्ट तिणें केला तशें हांव म्हाका बारी लाग गेशिल्ली जावक गेल्ली स्मिता आज तिणें बारी लायकून पद वारला म्हणटा रे तिणें यूज केलेले ಸ್ವಲ್ಪ वर्ड्स म्हाका बारीक खुशेला फॉर एग्जाम्पल पडल्या पद म्हूण यूज केला तूं ह्या पद फस्ट टायम आयकल कुडले तुमकां ताका रिप्लाय दिवचें एक बारीक कश्टा काम किरण तुमकां सांगता नांव उलयचें समश्टी जावन उलयचें सुलभ जाता जाल्यार एक पदाक सांगचें कश्ट जाता तसो 2-3 वर्ड्स म्हाका मेळ्ळे वंडरफुली गुड. सगळ्या पैकी कसं म्हळ्यार नवे शतमानाचे नवे युगाचे रिप्रेझेंटेटीव जावन रावल्या तिणें पेपर जो धर न्ही हातांत मोबायल दवरून तांत हें केला ताजेर कसं म्हळ्यार हे कविता म्हळ्यार ते होड जाल्ला म्हणसून कन्नडांत एक पद आसा भारी इंट्रस्टींग पद तांतूं ಕವಿತೆ ಕನ್ನೆಯ ಕೊನೆಯ ಸಾಧನವೆಂದು ಕವಿತೆ ಕನ್ನೆಯ ಕರೆದೆ ಬಾ ನಲ್ಲೆ ನಾನೇ ನಿನಗೀಗ ನಲ್ಲ ಕೋಲನೂರತ ಬಂದು ತಿಳಿಯ ಹೇಳಿದಳವಳು ಮೊಮ್ಮಗ ನಾನೀಗ ಕನ್ಯೆಯಲ್ಲ ಖುಷಿ पैमम्मालोट्टू एक दीस उडपांतू मणिपालांतू कोंकणी संमेलनांतू वेदी फस्ट सुरे टायम एक वेदी वांटून घेवची म्हाका एक अवकाश मेळ्ळो मागीर
नाटक अंतू अल्वीराल रोल केलेलं निवेदिता काल पूतो हिरो तंतू तशी एक त्या एक भारी संतोषा विषय तशी तिरतळी गेल्यार थंय तुकून फोन करून हांव हांगा तिरतळी आसा म्हणून उडकासकून फोन केला मम्मान तशी भारी संतोष जालो आजी वापस तुमगेल्या तर येवच्याक ಧನ್ಯವಾದ ಸ್ಮಿತಾ.